Shalkai suntos makaditolia Hauveta Devashi viswas dorun Hauveta बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, तरणाट्यांक आकारून तांकां बरवेशाच्यो नमुनो जावया हो विशय घेवन आयज आमी आमच्या फिरगोचेन बागेवन तांकुवार मरयेचो निश्कळंक गर्भ संभवाचे दोबाजीक परबेक 3 दिसांची तयारी सुरू करता. आमची तरणाटीं उमेदीन आनी उर्बेन भरलेलीं. तांच्या भितर जायते गूण आनी सोक्ती लिपलेले आसा. जितली तरणाटीं फिरगोजेन आनी फिरगोजेच्या वावरान मिसळ जातात तितलीं ओत्मीक वाटेन गिरेस्त जावन क्रिस्ती तत्वां मुल्यांनी तांचें जिवीत फुलता. फिरगोजेन जेन्ना तरणाटीं मिसळ जायनात तेन्ना समाजान बरे तरेन फुडो करूंक तांकां काळजीतारपण आसना. ह्या आधुनीक काळार समाजान नदर मारल्यार कितलींशींच तरणाटीं वायटव्या जिविताक लोबदल्लीं दिसून येतात. तांच्या जिवितान निराशीपण आनी कोश्ट संकोश्ट येतात त्या वेळार आमचो तांकां सांगात आनी वेळ दिवया. आमचें आसणें आनी मागण्या वरवीं तांकां भितरल्यान शक्ती आनी घटाय दिवया. आमच्या तरणाट्यांनी देवाचे मांडवळीन आपलें जिवीत जियोंक गुणांचो बरो उपयोग करूंक ह्या मिसा बेटेन तांकां बापाची कृपा मागुया. तरणाट्यां सवें आमी आकारणी दिवंक बाबणीनो आयज आमकां ही कृपा आमी मागुया बो करून आमचे फिरगोजेन आमच्या तरणाट्यां सवें जो वावर आमी करूंक जाय तो वावर करता सगळे वाटेन पूण घडये आमची तरणाटीं फावो तो जबाब दिना. घडये आमची तरणाट्यांची आवय बापूय फावो तो जबाब दिना. थोडे पावटी ज्या कोणें ह्या तरणाट्यांची आकारणी करूंक जाय ती निराशी जाल्या. घडये पादविगार निराशी जाता, घडये पातकूर निराशी जातात, घडये संदेशकारां PPCची वांगडी निराशी जातात. असल्या वातावरणांत आमी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया आमकां फावो तें गिन्यान मेळूंक आनी आमी आमकां मेळिल्ल्या सवलत्यांक फावो तो जबाब दिवंक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगणीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टांक आमी सांपडटा तांतली आमकां निवार आनी तूंच दोयाड सोडवणारा आमची सोडवण कर.
जो देवा बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनान सुफोळ जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफोळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना गाय. त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सवें ओदीक संतोसतलो. सगल्यावन दुर्बोलती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सवें खुशालकायेचे उल्हास सोडटली. कित्याक जुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नोपयत जातली, आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकाच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं आनी दारवट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेतात ताका फासाक घालतात तीं आनी आडगां नाडगां सांगून न्हीद मनशाचो खोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर, जाकोबाच्या गोरान्याचो देव, आब्रामाचो सोडबोडार म्हणटा, आतां आनीक जाकोबाक लॉस भोगची ना, ताचें तोंड व्हडलुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमच्यो मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटली आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतली. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हाजो तारोक. परतून म्हणया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण, सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गार. पळय, आमचो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. Zoi सर्वेस्पोरा, Zoi सर्वेस्पोरा, Zoi, 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 Zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजू फुडें वेताना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान अशी बोब मारीत आयले, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सरशे आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? तांणी म्हणलें, पळय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोवं नाकात. पूण ते गेले आनी ते आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आयचो दीस त्रिदुमांचो पयलो दीस तरणाट्यां पासत भेटयल्लो. पण आयज तरणाटीं बिजी आहात. सगळीं ह्या पासत मिसाक पावूंक ना आनी पावची ना. उरलेले त्रिदुमाचे 2 दिसूय घडये पावची ना. पूण आयज आमच्या तरणाट्यां पासत आमी खिरीत हुस्को दाखोवन आमच्या तरणाट्यां पासत मागता आनी तरणाट्याची आकारणी करप ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी. ही आमी मानून घेता. झेन झी म्हणटा तें आयकलां तुमी? झेन झी म्हणटा तें कोण? झेन झी म्हळ्यार झेड रे लास्ट. आतां झेन झी म्हणटा ते 1990s, मिड 1990s ते 2010s म्हणल्यार इवन अप टील 19 हातून जीं भुरगीं जल्मलेलीं आनी आयज तरणाटपणाच्या तरणाटीं जाल्लीं आसात तांकां झेन झी म्हणटात. आनी झेन झी म्हणटा तेंचे म्हणजे तरणाट्यां सवें जरी तर आमी हुस्को आनी ही आकारणी दाखयतले जाल्यार पयली गरज आयच्या ह्या तरणाट्यांचे प्रॉब्लम कितें, क्रायसीस कसली येयल्ली आहा तेंचेर. बो करून हें जनरेशन जें लेट 1990s ते 2010s पासून जे आसात, डिजिटल एज. आज आमच्या ह्या तरणाट्यांच्या हातांत मोबायल आसा, इंटरनेट आसा. आयज सगळें कंप्युटरायज्ड आनी आतां AI आनीक आयला. हीं आतांचीं भुरगीं जीं आसात तीं झेन झी जायन मुखार गेल्लीं आसात तीं AI एजीन पडलेलीं आसात. आनी हीं भुरगीं तशींच हीं तरणाटीं जीं आसात तांच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार ही डिजिटल एज म्हणटा तातूंत जायतीं सोंपेपणां आयिल्लीं आसात. कसलीं सोंपेपणां आयिल्लीं आसात? भूक लागली समज, कितें करपाक जाता? मामी ना घरा, कांय जेवंक ना. कितें करपाक जाता? कितें जाय? मोबायल आसल्यार पुरो हातीन आनी तितून इल्लेशे पयशे आसपाक जाय. ओके, केलें. स्विगी आनी कोण झोमॅटो टोमॅटो सगळे जाय तें माग. कसलीय वस्त जाय मागल्यार मेळोच ना. आमच्या तेंपार मागल्यार मेळना जाल्यार ओगी बस मागीर थिंगा, आनीक आनी कांय ना. आतांची आमची भुरगीं कितें करतलीं? मोबायल घेतलीं आनीक गेलीं एमाझोनाचेर गेलीं. वो आतां तो येयला रोखडोच येता तो खंयचो रे, ब्लिंकीट. दोळे धांपोवन उक्ते जाता म्हणल्यार पार्सेल पावलें घरा. डिजिटल एज, सोंपेपणां सगळीं. आयज कॉलेजीन आनी इस्कॉलांनी आमी जर होमवर्क दिलो भुरग्यांक, तें आदले भाशेन बसून बूक घेवन झरोवन झरोवन बरोवपाची गरज ना. कितें जाय तें घाल थिंगा, AI चाक्क करून आन्सर दिता. सोंपेपण. इतलीं सोंपेपणां आसतना आयज आमच्या भुरग्यांचे जे प्रॉब्लम्स आसात, क्रायसीस आसा, ती आयज दोबरादान तिबरादान आनी घडये चोबरादान वाडलेली आसा. सारकें आख्खें फूल एके भाशेन वाडत 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 गेल्यात. इतलें वाडून गेल्यात त्याच भुरग्यांक समजना कितें जाल्लें आसा आमचे भितर. आयज प्रॉब्लम कितें, तरणाट्यांक आयज समजना, आपले प्रश्न कितें ते समजना. आनी जे कोणें तांकां आकारणी दिवपाक जाय, दर टिचर्स दर, पेरंट्स दर, पाद्री दर, कॅटिकिस्ट दर, तेंचो प्रॉब्लम कितें, तांकां कसलें सोल्युशन दिवचें समजोच ना. सांडल्यात सगळीं. डिजिटल एज, जाय ती सोंपेपणां पूण जाय ते प्रॉब्लम.
दोनूय वाटेन बदललेलें आसा. देखून आयज हें उतर चड आमकां आयकूंक येता, मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ म्हणटा तें पयलीं हांवूय मेंटल म्हणत जाल्यार मेंटलू अशें म्हणटाले. आतां मेंटल हेल्थ एक सदांचें आतां टर्म जाल्लो आसा, जंय हें सगलें आतांच म्हणलां तें इतलें सोंपेपणा बरोबर जे इतले प्रेशर आयिल्ले आसात, इतलें चिंतप आनी सांडलोलीं आसात, मेंटल हेल्थ आसलेलो आसा. कितेंय म्हणल्यार आतां रोखडें दुखता भुरग्यांक, तरणाट्यांक. आदीं आमकां कितेंय म्हूण एक दीस घडये मातशें इल्लेशें दूख जातालें, पूण आतांच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक कितें म्हणीत जाल्यार तो लायफ टायम एचिवमेंट असो दिसता. घेवन बसतात आयची आमची भुरगीं, जायना तितूंतलें भायर सरपाक. मेंटल हेल्थ इज डिस्टर्ब्ड. आयज करियर जावं, जॉब जावं, खूब प्रेशर आसा. उमक्या वेळा भितर जावपाक जाय. वर्क प्रेशर, उमक्यो वस्तू उमक्या वेळार करूंक जायो, नाजाल्यार आनीक कोण, कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड, प्रेशर आयिल्लो आसा सारको. समजोच ना, आरे हें जायना जाल्यार जावचें ना. आनी हें समजून समजून हे डिजिटल एजींतली भायर सरता म्हणल्यार आयचीं भुरगीं तरणाटीं चिंतपाक लागला, जायना आमच्यान, आय डोंट वॉन्ट टू डू. भिरांत दिसता, हातूच घालपाक भिरांत दिसता, कसली जबाबदारी घेवपाक आयज आमच्या तरणाट्यांक भिरांत दिसता, मुखार सरनात. आनी देखूनच आयज जायते यूथ क्लब आसात, आनी यूथ क्लबान यूथूच ना, जाणटेले आहात आजून पासून, ते चलयतात. ट्रेजेडी अशी, नांव यूथ क्लब, पूण यूथ क्लब आहा ते यूथ चलयनात, जाणटेले आहा ते चलयतात. कित्याक? यूथ आहा ते आयज जबाबदारी घेवपाक सोदना. नाका, म्हज्यान जावचें ना, भिरांत दिसता. फियर ऑफ फेल्युअर इतलो वाडलेलो आसा की एफर्ट करपाचें सोडून दिल्लें आसा. भाव भयणीनो, ही परिस्थिती. आनी हाच्या उनगडे आनीकूय गंभीर परिस्थिती म्हज्यान उलोवपाक जाता. चड गंभीर, चड सिरियस करचें न्हू, पूण जाणा जावया की आयच्या ह्या काळान आमच्या तरणाट्यांचेर एक वेगळे तरेचो प्रेशर आयिल्लो आसा, जो आजून घडी आमी समजूंक पावूंक ना, तरणाटीं समजूंक पावूंक ना, आनी वाडलेलीं आसा तीं आजून समजूंक पावूंक ना. ह्या पासत देवाची कृपा खेरीत भाशेन जाय. जातलें काय? मेळटलो काय आमकां हातूंत उपाय? हेका सोल्युशन आसा काय? भाव भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर जरी तर आमी नदर मारली, इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयज आमी पयलें वाचप घेतलां. लेबनन सुफोड जावंक पावचो ना दिसता, हो सुफोड गांव एक झाडाचो मळो जावंक पावचो ना काय? प्रश्न असले. हे प्रश्न आयज आमच्या तरणाट्यांक आसात. पवित्र पुस्तकान आसात हे प्रश्न. पूण ह्या प्रश्नांक जबाब दिल्लो आसा. इस्रायेलान पवित्र म्हूण वंदिता ताचे सवें खुशालकायेचे उल्हास ती सोडटलीं. कोण? सगळ्यांहून दुर्बळ तीं. आनी हे सगळें भरपाई जावन येतली. जुलूमदारांचो नाश जातलो. जे कोण आयज आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर वेगवेगळे तरेचे जुलूम करतात, सांडलेलीं आसात तरणाटीं आनी भुरगीं, तांचो फायदो काडटात, जुलूम करतात, नाश जातलो. पवित्र पुस्तकान सांगलां. हांव कोणाचेर शिराप घालना, पूण जे कोण हे भाशेन करतात तांचो नाश जातलो. आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं. आयज आमच्या भुरग्यांची, तरणाट्यांची, भोव करून जे कोणाक मेंटल हेल्थ बिगडलेलो आसा, तांची जायतीं जाणां फकाणां करतात. पिसो, आवटो, मेंटल. खेबाडां करपी जीं आसात आयच्या तरणाट्यांची, भुरग्यांची, वो आयज भुरगीं आनी तरणाटीं पासून एकामेकाची खेबाडां करपाक लागलेलीं आसात. चोत्राय इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें आसा. तान खेबाडां करपी आसा तीं नपयत जातलीं. नपयत जातलीं म्हणल्यार डिजपियर. नाच, तुमचो आनी कांयच फाटल्यान आनीक कितें उरचें ना. नपयत जातलीं. खंय गेलीं खबर ना. वायट करूंक तयार आसलेल्यांचोय भस्म जातलो. म्हणटच जीं कोण तरणाट्यांक, भुरग्यांक वायट करपाचे येवजण्यो काडीत आसात, तांचो भस्म जातलो. आनी हे निमणें आसा तें लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं, आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेतात, ताका फासाक घालतात तीं, आनी आडगां सांगून नीट मनशाचो खटलो भायर उडयतात तीं. हेंचो सगल्यांचो नाश जातलो, अशें सांगता तो सर्वेस्पोर. भाव भयणीनो,
जरी तर आयज आमी तरणाट्यां सवें बरें करपाक सोदता जाल्यार जें कितें आमी जबाबान म्हणलां, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक, आमच्यान जायना, आमच्यान समजूंक जायना. जें कितें आमी समजलेलें आसा म्हणल्यार आमी जे पयलींचे जनरेशन आहा तें आमी समजलेलें आसा, आयज तें कितेंय करीत जाल्यार जायच ना अशें दिसता, ह्या तरणाट्यांक पावना अशें दिसता. म्हणटोच जायत घडये आमच्या हातान ना. आयची आवय बापूय सांडलेलीं आसात, कितें करपाचें ह्या भुरग्यां सवें, कशे भाशेन समजावपाचें, आनी कितें दिवं तांकां जें हांवें दिवंक ना, जायना आमच्यान. म्हणटच आयचो जबाब, सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. आवय बापायंक वाडलेल्यांक तशेंच तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक, म्हणल्यार जांकां आकारणी जाय तांकां, तशेंच जाणी आकारणी दिवपाक जाय तांकांय सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. म्हणटच हांगासर येता सरेंडर. कशे भाशेन सरेंडर करपाचें, कशे भाशेन आमी देवाच्या हातान घालपाचें, तोच उजवाड म्हूण मानून घेवपाचें. आयचें शुभ वर्तमान, हे दोग जाण कुड्डे उजवाडा वाटेन वेतात, कुड्डे ते, पूण सर्वेस्पर म्हजो तारूक त्या वाटेन वेता, आयकोंक आयलां तांकां. आनी हे दोग कुड्डे जेजू फाटल्यान बोब मारीत वेताले, म्हणजे उजवाडा फाटल्यान बोवाळ मारीत वेताले, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. उजवाडाचे वाटेन म्हणीत जाल्यार आमच्या तारुका उजवाडा, आमच्या दोळ्यांक उजवाड दी. आयज सांडलेलीं आसात तीं तरणाटीं घडी तशेंच म्हणपाक पावतलीं, आमच्या सोडवणदारा सोडूय, आमकां वाट दाखय, कितें करपाचें समजणी दी. आनी हें करपाक भाव भयणीनो जेजू चलत रावलो. हे दोग जाण कुड्डे काय बरें मागतात, खालतिकायेन दिवपाक जाय आसलें. जेजू बेस्तावाचो शो मारता असो दिसता, व्हडलो डिमांड घेता जेजू. लागलो, चलत रावलो. सरेंडर करपाक ह्या कुड्ड्यांक, दोगांय कुड्ड्यांक एक सयेग, तशेंच स्थिर रावपाक एक सयेग. ते चलत रावले ताचे फाटल्यान, जेजूच्या घरा पाव पासून ताचे फाटल्यान चलत रावले. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आनी घरा पावल्या उपरांत जेजू विचारता, हें म्हज्यान तुमचें सगळें करूंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात? दिसता तुमकां? पयलीं विचारपा जायना आसलें थिंगा वाटेर आसतनाय, इतलो गो तेजे फाटल्यान येयल्या आनी आतां घरा पावल्या उपरांत क्वेश्चन, तुमकां दिसता जातलें म्हज्यान हें तुमकां दिवंक जाता म्हूण तुमी स्वत मानतात? जाल्यार सरेंडर इज, ओय सायबा, येस वी डू. आमी स्वत मानता की तुज्यान आमकां हो उजवाड दिवपाक जाता, तूं आमचो तारूक, तुज्यान आमकां तारण दिवपाक जाता. आनी तेन्ना जेजून तांकां हात लायलो, तांकां दिसती पडली. भाव भयणीनो, आयज हे भाशेन जरी तर आमचीं भुरगीं तरणाटीं काळोखान पडलेलीं आसात, आयज सांडलेलीं आसात, जाल्यार आमी जरी तर आजून वाडलेलीं आसात तीं सोल्युशन सोदूंक भोंवतात, मागणें करूंक भोंवतात, हिलींग सोदूंक भोंवतात, सायकॅट्री, सायकॉलॉजी, कावन्सिलींग हें सगलें करूंक भोंवतात, जाल्यार तरी पूण जरी तर जायना दिसता आमकां जायते पावटी, ओपडे आसा जबाब. तारुका शिंये सांडचो ना, पिड्ड्यार जावन वेचो ना, जैतिवंत जातलोच. तुंय जैतिवंत आनी तुजे बराबर ज्या तरणाट्यांक, ज्या भुरग्यांक तूं आकारणी दिवंक सोदता तीं जैतिवंत. आनी ह्या जैतान हें जैत बेसतें न्हू, खुशालकायेचें, इतलें खुशालकायेचें की ह्या कुड्ड्यांक तांचे दोळे उगडल्या उपरांत जेजून खरायेन सांगलेलें, मातशें ओगी रावात, हांव कोणाक सांगनाकात. पण आपणाक मेळ्ळलें तें बरेंपण तांच्यान ओगी रावपाक जावंक ना. घोडे जेजून तांकां ओगी रावत सांगनाकात म्हणलेलें तें इट्स अ सॅक्युरिटी प्रॉब्लम. कित्याक तेन्ना जेजूक धरूंक भोंवताले. जेजू शेनवारा दिसाक बरो कोत्ता, जेजू सरकाराचेर आड आसा, ह्यो खबरो चलताल्यो जेजूच्यो. आनी देखूनच हे दोग जाण जे आयिल्ले घोडे त्या पासत मातसो रावलेलो जेजू. हे घोडे स्पायज जावपाक शकतात. पूण मागीर विचारल्या उपरांत चल तांचे चुरचुरे केले आनी तांकां बरें केलें. कोणाक सांगनाकात, कोणाक सांगनाकात म्हणटात तें बरी खबर परगट करिनाकात अशें न्हू. पूण जायते पावटी फॉर सॅक्युरिटी रिजन्स आमकां मातशें ओगी रावपाकूय पडटा. जेजूक सॅक्युरिटी कन्सर्न नासलो तेन्ना. पूण हे जे कुड्डे जांकां नदर मेळ्ळली ते बरेपण देवाचें सांगपाक खंयच फाटीं रावंक ना. तांणी ताचें नांव सगल्याक गाजयलें.
तर भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां मागुया हें समजून घेवपाक. ही जी क्रायसीस आयज वेगळेच तरेची क्रायसीस आमचेर आयिल्ली आसा. एके वाटेन आसा आमचे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल प्रॉब्लम्स, क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू जांच्या खाल आयज आमची तरणाटीं कश्टवतात, भुरगीं आयज कश्टवतात. आमी वाडलेलीं आसा ती आमच्या तेंपार घडये आमकां असलें सोंसपाक पडूंक ना. आमकां गीमूय मेळटालें आनी आमकां शीं मेळटालें. शिंयाचो तेंप, गिमाचो तेंप म्हणपाक जातालो आनी मोदें पावसाचो तेंप येतालो. आतां शीं म्हणटा तें आहा तुमी आयकलां भुरग्यांनी? आमी काय बऱ्यो त्यो धुंवऱ्यो घालून सकाळीं इस्कॉलाक वयचे पयलीं पालो सगलो एकठांय करून दांत घासपाक ते धुंवरेशी बसताले आनी बरे दांत घासताले आनी थिंगाच रावपाक दिसतालें इस्कॉलाक वयचे पयलीं. आनी मागीर इस्कॉलाक धांवताले ती गरमी घेवपाक. आयज ती गरमी घेयत जाल्यार आयज आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें? म्हणटच जें कितें आमच्या तेंपार सगलें बरें बॅलन्सान घालतालें तें आयज ना. आनी देखून आमचीं भुरगीं सांडलेलीं आसात, तरणाटीं सांडलेलीं आसात. तांकां आमचो सांगात जाय. जाणीं हें समजल्लीं आसात, ही जाणवाय मेळ्ळेली आसा, तांणी हें करपाक जाय. पूण आमी कितें करता? वाडलेलीं आहा तीं शी येसो तरणाटीं, येसो भुरगीं केन्ना असो न्हय, आमी हेंचे भाशेन केन्ना करूंकूच ना. तांकां समजोवपाक आयज आमच्यान जायना. आनी ह्या पासत आयज संवसार आनिकूच एके भाशेन सांडलेलो जायत वेता. चोत्राय धरया आमी. आयज हें त्रिदूम सुरू करता आसतना सायबीण मांयच्या मानाक इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीच्या मानाक आमी ही त्रिदूम सुरू करता आसतना पयल्याच दिसा आमच्या तरणाट्यां पासत फकत बेश्टेंच वयल्या वयर मागणें न्हू, पूण ही मिसाची भेट, एक तारुणाची भेट आनी हो आमचो तारूक आमकां उजवाड दितलो हो विस्वास धरून ह्या दिसांनी आमी जेन्ना आद्वेंताच्या काळान आसाव आनी सोमयाक घेवंक तयारी करता, ही कृपा आमकां मेळूं. ह्या सगल्या वायटांतली आमकां देव निवारूं म्हूण खतखत्यान मागुया. आनी जें कितें आमच्यान करपाक जाता तितलेय त्रास वो भार घेवन आमी तें करुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या फुडारीपणा वरवीं पातकाचेर झुजून खऱ्या मेकळीपणाची वाट आपणावन आपले पोरचेक हीच वाट आपणावंक शिकोवंक ते उत्तम नमुने जावंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी हे वरवीं आमचो समाज नवो करूंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आवय बापूय भुरग्यांची पयलीं संदेशकारां. आवय बापायनी फकत संवसारी वस्तू एकठांवंक न्हय, पूण भुरग्यांक फावो तो वेळ आनी मोग दिवन तांची क्रिस्ती आकारणी पुर्तेपणी करूंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. जिवीत देवाचें देणें. देवाचे मांडावळीन आपलें जिवीत जियोंक जाय. हेंच मनान दवरून सगल्या आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिविताचें मोल ओळखून गुणाचो बरो उपयोग करून बरें आसा तेंच वेचून काडूंक जिवितान येतल्या वायट ताळण्याचेर मागण्यांतल्यान जैत व्हरूंक तांकां पवित्र आत्मो दी म्हूण मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गींचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दोयीन आयकून घे आनी आयच्या आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक तुजे काकलुतीन सोडोवंक आनी तांकां तुजो उजवाड मेळूंक फावो कर.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बेटोडी मनांतल्यान घेवया C43 पेज 46 C43 तुझ्या उदारपणांत आमकां दाखोवन तुका भेटून पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरांत आमकां शिवितात सोंड आसा तुझ्या उदारपणांत आमकां लायता दाखोवचो तुझे बोरी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात दयाळ बापा खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काडी आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिल्ली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खरात बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेडेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुझेफ, बागेवन दोरनदुता, बागेवन जुझेवाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना तरणाट्यांची आकारणी करूं आमी सोम्या जेजू क्रिस्त आमचो तारोक आसा ताचो आदार घेवंक, ताचो उजवाड घेवंक आमकां कृपा मागुया. आनी ह्याच उजवाडान बरोवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचन वत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्त्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिकवण संस्काराची कामं केली, शिकवण करू. देवाची शिकवण संस्काराची कामं केली, शिकवण करू. देवाची शिकवण संस्काराची कामं केली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लुबदूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
ऐकून देवाचे माये याच पोटाचे फळून आम्ही पुढे तुझ्याकडे उपकार करून आपण बरे करून घर विसरतो बांधणी सोडून गेली आणि ती पवित्र रक्कम करून तुझ्या देवी जीवितात गेली हे तुझे रुग्णी करतील संतोषाच्या उभाड्याने आम्ही तुका वाकाडटा आणि पुढे आमका निर्दिलाय देखता तुझी नेहमी पावती भाषेत आम्ही कचरा आमका मागे माईचे विनवणी दिसांनी सुदीप्ती फुलात मोठी कुकर फुटमागता आमच्या सुख्या तुझ्या पुत्राचे रचेत आम्ही देवाचा आदर स्वरांचा आमचे नाही शेवटात लाईन घेऊया T26 पेज 215 T26